पेडणेचे रस्ते आपल्या स्मार्ट गुणांक लागून फामाद आसा। पुराय रस्त्यांचे नियोजन शून्य पळोवपाक मेळटा। पारशे वाठारांतल्या रस्त्याची तर अवतिकाय जाल्या। सिवरेजीच्या कामांक लागून रस्तो खणिल्लो तो अजून दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान लोक फुरियोज जाल्यात। सरकारान जाता तितले बेगीन रस्तो दुरुस्त करचो, ना जाल्यार पारशेकारांनी रस्त्यार देवपाची शिटकावणी दिल्या। पेडणेचे रस्ते पेडणेकारांक दिसपट्टे त्रासदायक जाल्यात। कांय रस्ते तर मरणाचे सापळे जाल्यात। दिसपट्टो एक अपघात आसताच। हे सगळे कंत्राटदाराच्या नियोजन शून्य कामां आनी घाळपणाक लागून जाता म्हणपाक कसलीच हरकत ना। उदरगत जाय पूण लोकांक त्रासात घालून न्हू, अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। आता एके वटेन रस्ते सिवरेजी खातीर फोडले, पूण रस्त्याची दुसरी बाजू आमी खणपाक दिवचे नात, अशें बेजारिल्ल्या थळाव्यांनी सांगलां। आयकात। आमी पारशे गांवांत आसा, जे रस्ते अंडर केबलिंग खातीर फोडले, लायटीचे ते अंडर केबलिंग केला त्या खातीर जे रस्ते फोडले, ते रस्त्याची ती दुर्दशा जाली पारशे गांवांत। लोकांक गाडये चलयतना सगळ्यात भंय दिसता, कित्याक जे फोडले रस्ते ते धारे जे आसा ते वयर रावले आनी सोलिंग जे बारीक बारीक आसा ते पोनाक रावले। हे तुम्ही पळोवंक शकता, हो रस्तो जो आसा पळय कितलो आसा, जी तेंच्यांनी करपां जी धाडलेली किंवा सोलिंग केल्ले ते सगळे व्होन ते आता दुसऱ्या सायडीन येयले। त्या खातीर जे हे आता ते रस्त्याने ताका चलपाक ताका लोकांक सायडीन भंय दिसता। गाडये जर सायडीक व्हरतले जाल्यार भंय दिसता। जो रस्तो पारशेकाराच्या टायमार जो रस्तो पारशेकारान केल्लो, हो टुटुळीत रस्तो, काय बरो रस्तो दिसलो आमचो, पूण आता जे सरकारान जे आता हे केला, हे काम जे सुरू केला, त्या रस्ते खातीर सबंद रस्त्याची आमचे दुर्दशा जाल्लेली आसा। सरपंचान आनी आमदारान मेळून जे उद्घाटन केले सोलिंग करपाचे हांगासर, सोलिंग खंयच्या दुसऱ्या जाग्यार जे घरां आहा त्या जाग्यार सोलिंग केले आनी बाकीची जागा जी आसा तुम्ही पळोवंक शकता, हो रस्तो पळय सबंद बसलेलो आहा, थंय सोलिंग करूंकच ना। आता थंय आमकां चलपाक ताका भंय दिसता। आज जर तुम्ही फोडटात नाल आनी वयतात, पूण फुडें तेजे कडेन कामाक तुमची लक्ष ताकाच ना कामाचेर। खंय कलवड जे असतात, रस्त्या पोंदसून जे कलवड आहा ते ताका हेंच्यांनी बंद करूंक जाय। आज आमी वचपाचे शेवटेन उदीक ताका वचपाचे जे आसा ते सकयल रस्त्या पोंदसून वयता, ते कलवड जे असतात म्हणजे सकयल होळ बीन ते ताका तेंच्यांनी बंद करून गेले। तुम्ही एक तर हे जो रस्तो फोडल्यात तो सबनच रस्तो फोडून उडयात न्हू, मग लोकांक एक सायड बरी दिसतली। फाल्यां सकाळी म्हणटा ते सरकार आता खंय दुसरे सायडीन अंडर हे आमचे पायपलायन जी आसा, वॉटर पायपलायन ती व्हरपाची आहा, मागीर तेवटेनय फोडटले, हेवटेनय फोडल्यात तुम्ही। आमी चलपाचे खेवटेन आनी गाडये चलोवपाचे खंयच्या सायडीन मागता। एक्सिडेंट तर चालूच आहात, लोक पडटा, बेश्टेच पडटात। मारच्या आदीच दुसरो ट्रक येता, सायडीक घेता, डायरेक्ट गाडी खाईन पडटा। तर मागता या सरकाराकडे निदान ह्या हो जो रस्तो आसा पळय तो रस्तो तुम्ही सोलिंग करून आमकां दिवचो, जेणेकरून आमी त्या रस्त्यार वचून गाडी तरी सायडीक घेवंक शकता किंवा सायडीनसून लोक तरी चलपाचे चलंक तरी शकता। आणि एक तुमकां सांग सुद्धा, आयज सरकारान हे रस्ते फोडपाचें काम केलां, हे सायडीन फोडले रस्ते, आता खंय दुसरे सायडीन वॉटर पायपलायन व्हरपाक दुसऱ्या सायडीन रोड फोडपाचो आहा। तेका लागून हांव सांगूंक सोदतां, जो पर्यंत हो रस्तो जो आसा हे सायडीचो जो अंडर केबलिंग केल्या तो रस्तो जो पर्यंत जायना, सोलिंग सारखें जायना, तो पर्यंत तुमकां थंयसर त्या सायडीन तुमकां रस्तो फोडूंक मेळचो ना। आनी जर अशें जालें जाल्यार आमी लोक सगळे रस्त्यार देवन आंदोलन करतले। म्हाका दिसता तरी हे वळण जे आसा, ह्या वळणाक बरो रस्तो आसतना हांगसर एक्सिडेंट खूब जाले। गेल्या वर्सा हांगसर 2-3 गायीक सुद्धा उडयले आनी गायी हांगसर पडनासले एक 15 दीस। म्हाका दिसता ह्यो रस्तो जो आहा तो पयलीं आसल्याचे परस आतां कमी जाल्लो आसा आनी ही व्हाळी मारून जे रोड वायंडींग करूंक हे केला त्या खातीर लोकांचो सामको इतली हे जाल्ली आसा, प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की एक्सिडेंट जावप म्हणजे एक्सिडेंट जातलोच आनी एक्सिडेंट जाल्ले आसा। हेचे आदी 2-3 इतल्याच कुटक्याक हांगसून हे जे आहा ते कलावाचे आईच मंदिर तो पर्यंत ते वामनवाडा इतले 5-6 एक्सिडेंट जाल्ले आहा गेल्या मे म्हयन्यान तो आतां पर्यंत आनी अनेक जाणांक नुकसान जाल्ली आसा। ताका लागून म्हाका दिसता की हेतून लक्ष घालून हो रस्तो जो आहा तो बरो व्हडलो करपाचो आनी वायंडींग करून सारको प्लेन करून लोकांक सुविधा दिवपाची। गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी मनीषा जाधव।